जनगणनेच्या इश्यू वेल्यान सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक मेळिल्ले बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षान मुख्यमंत्र्याकडेन बसका अरेंज केली म्हणून आदलो आमदार किरण उलयलो. कशें आहा, सीएमाक आमी पयलीं मेळ्ळे भंडारी समाज म्हणून. तर काल मागीर तेच्या उपरांत आमी रिप्रेझेंटेशन वेगळे वेगळे म्हणजे सीएमाक दिले उपरांत अध्यक्षाक दामू नायकाक दिले, मागीर तेच्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय, काँग्रेसीक दिले. सो हेजी दखल घेवन दामू नायक जो पार्टीचो बीजेपीचो अध्यक्ष आहा हेणेन दखल घेवन काल आमचे सीएमा वांगडा मिटींग दवरली आनी तेंच्यांनी आमकां आपयल्ले. सो त्या मिटिंगेन खाली एक्स आमदार आनी एक्स मंत्री जे आसले हांकांच आपयल्ले आनी मिक्स आसले. हांव इंडिपेंडंट आहा, कोण बीजेपीचे आसले, कोण श्याम सातर्डेकर काँग्रेस. आनी थंय मागीर चर्चा जाली. सीएमान कांय डिफिकल्टीज सांगल्यो आपल्यो, म्हणजे जी सेन्सस करपाक जाय ते आतां करच्या बदलाक आपूण 2026 जे जनरल देशभरान सेन्सस जातले पळय तेन्ना करून घेता अशें म्हणून सांगलें. आनी आमी तेजेर मान्य एग्री जाले. सेन्सस मागपाचें कारण आमची जी भंडारी समाजाची खास करून जी सेन्सस दाखयल्लो आहा 2011 आनी तेच्या मागीर केन्ना हो केल्लो आहा तितून खूब कमी दाखयला, 2.5 लाखाच्या आसपास दाखयता. आनी आमचो समज हो आहा की आमी 4 लाखाच्या वयर आहा. सो चुकीचो सेन्सस जाल्लो आहा हे आमी सजमता आनी खऱ्यांनी तशें आहात गोंयचे. हे तसोच बाकीची जी ओबीसीन घटक आहा हेंचो सुद्दां चुकीचो, म्हणजे ते हाडून सारकें 27% बसयलां अशें आमकां दिसता. आमची हें पॉप्युलेशन तेज्याहून सुबेस आहा. सो हेका लागून आमी हो सेन्सस मागता आनी सबंद सगळे ओबीसीचो जावचो, गोंयचे सबंद जनतेचो जावचो, जेणे करून कळचें आमकां की हांगासर कितली पर्संटेज कोणाची आहा. जनगणनेच्या इश्यूचेर दामू नायक म्हणटा सरकार समाजाच्या सगळ्या घटकांक वांगडा घेवन फुडें वता. काल तुमची भंडारी समाजाच्या माजी मंत्री आशिल्ले तेंचे बरोबर मिटींग जाली. कारण कितें? जे काही विषय आसा ते विषय जे तांच्या संदर्भात मागणी आसात कितें तांकां वेवस्थीतपणे हाडून मुख्यमंत्री आमी जर बसून तांचे प्रश्न तडीक रावपाक जाय. हो तातूंत भितरलो हें. कारण शेवटी हें सरकार समाजातले सगळे स्तराचेर आसा न्ही, सगळे स्तरांतल्या लोकांक आसा, तो मागीर खंयच्याय समाजाचो आसूं. आनी त्या खातीर त्या समाजाच्या हिताक लागून हें सरकार निर्णय घेता. स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते आनी सगुण गावडे.